जवळ जवळ 2,500 सुमार एक फायर एक्सटिंग्विशर जे आसा हे बसोवपाक जो खर्च जाता आनी 50 स्क्वेअर मिटराचे भितर 50 स्क्वेअर मिटर जे आसा हेजे भितर हे बसोवपाचें आमी कंपल्सरी केला. सो जवळ जवळ धाकली जी शॉपकिपर्स आसा हांकां हें बसोवपा लावप आय थिंक एक प्रश्न निर्माण जाता. प्रश्न निर्माण जाता की बाबा हें इनडायरेक्टली 5 लाख फायर एक्सटिंग्विशर म्हणल्यार 2,000 रेटान तुमी पळोवपाक गेल्यार आयज पयशे कितले जाले. ही स्कॅम जो आसा जसो नंबर प्लेट स्कॅम जाल्लो गोंयांत सेम तराचो स्कॅम जो आसा भारतीय जनता पार्टीन करपाचो प्रयत्न जालो केल्ले कडेन आसा. 1 म्हयन्या पयलीं कलेक्टर जे आसा जनवरीन नोटिफिकेशन इशू करता आनी इमिजिएटली आफ्टर 4 मंथ आख्खी स्टेटीक जे होम डिपार्टमेंट जे नोटिफिकेशन इशू करता. हेजे प्रश्न निर्माण जाता की 2 नोटिफिकेशन एक कलेक्टर जो आसा हो 4 म्हयने पयलीं करता आनी ऑटोमॅटिकली 4 म्हयने मागीर करता. सो प्रश्न निर्माण जाता आनी ताका लागून आमी डिमांड करता इमिजिएटली जो आसा स्मॉल ट्रेडर्स जे आसा आनी आमचे जे प्रोफेशनल आहा हेंचेर जे विड्रॉ करचो म्हणून आनी बाकीचे जे आसा इन्स्टिट्यूशन जे आसा हॉटेल्स आसा गव्हर्मेंट जितली बिल्डिंगा आसा थंय तुमी हे सगळें जे आसा कितें कंपल्सरी करपाचें आहा तें करचें. आमचे हेजेर कांय ऑब्जेक्शन ना. काँग्रेसीन आमदार दयानंद सोपटे, टोनी फर्नांडीस तशेंच संकल्प आमोणकार आनी दोतोर दिनेश जल्मीक नवे म्हणयारे म्हूण नेमल्यात. काँग्रेस पक्ष आनी 4 न्यू स्पोक्सपर्सन जे आसा आयज अनावन्स करता. गोंयचे आमदार बाब दयानंद सोपटे हांकां आमी स्पोक्सपर्सन म्हणून आयज घोशीत करता. तशेंच आमचे सांताक्रूजचे आमदार टोनी हांकांय स्पोक्सपर्सन म्हणून जाहीर करता. तशेंच आमचे युवा नेते आनी एक्स यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बाब संकल्प आमोणकर आनी डॉक्टर दिनेश जल्मी पिरोल हांकां आयज स्पोक्सपर्सन म्हणून पार्टी आमची हांकां अपॉयंट करता. बाब दयानंद पागी दया पागी हांकां यूथ काँग्रेस मेंबरशीप ड्रायव्ह हांचो इन्चार्ज म्हणून आयज घोशीत करता. बाब जनार्दन भंडारी हांकां NSYचो इन्चार्ज म्हणून घोशीत करता. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.